कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात हे विशीं आमचे रिपोर्टर्स, सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सां कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। दवर्ले रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन काल एक मारबड्याची घडणूक घडिल्ली। ताचें जालें अशें की दोग तरणाटे रेल्वे क्रॉसिंगाचेर उबे आशिल्ले। ते आपल्या घरा वचपाचे आशिल्ले। तितल्यानूच 2-3 जाण भुरगे आयले आनी ते खंय सामके पिवन टायर्ड आशिल्ले आनी सोऱ्याच्या गोळेन तांणी खंय तांकां त्या दोग भुरग्यांक बरेंच बडयले। कसो कसो जीव वाटावन त्या भुरग्यांनी थंयच्यान पळ गेलो। ते खंय 25 ते 30 भुरगे आसले। तांणी त्या एका भुरग्याची सरपळी आनी भांगराची मुदी फारावन व्हेली खंय अशी तेंची कागाळ आसा। हे विशीं तांच्यांनी मायना कुट्रे पुलिशेंत कंप्लेंट नोंद केल्ली आसा, पूण पुलिसांनी अजुनूय कसलीच एक्शन घेतिल्ली ना असो एकलो भुरगो सांगता। पूण पुलीस म्हणटात की दोनूय वाटेन परस्पर विरोधी कागाळी नोंद जाल्ल्यो आसात आनी हाची चवकशी सुरू आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट येता ती मडगांवच्यान। आपाची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान एक बोल्ड स्टेटमेंट केल्लो। तिणें म्हणिल्लें की काँग्रेस विश्वासघातकी काँग्रेसी कडेन आतां युती करची ना। गोंयांत सगळ्यो ज्यो वेंचणुको आहा त्यो सोबळाचेर लडटली। ताचेर उपरांत बाणावलेचो आपाचो आमदार आहा वेंझी वेगश तांणी एक स्टेटमेंट दिल्लें की आतिशी आसूं वा आनी कोण तरी कितें स्टेटमेंट दिवन वयतली, पूण आमी गोंयांत काँग्रेसी वांगडा काम करतले। ह्या स्टेटमेंटाचेर वेंझीच्या आयज राजकीय विश्लेशक जो आसा क्लियोफात कुतीन ताका विचारल्यार तो म्हणटा की वेंझीन जी भुमिका घेतल्या ती योग्यच आसा। दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांतान सांगिल्ल्यो बातम्यो मुजरत 7 वरांचेर पळयात। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। मोरचे दर्यादेगेर स्विमींग झोन पर्यटन खात्यान राखून दवरिल्लो आसा। ह्या स्विमींग झोनाक थळावे जे नुस्तेकार तेंच्यांनी खर विरोध केला। तांचें अशें म्हणणें की ह्या स्विमींग झोनाक लागून तांकां नुस्त्याचो वेवसाय करपाक थंयचा नुस्तें काडपाक तांकां त्रास जाता। सो तांच्यांनी अशी मागणी हो जो स्विमींग झोन आसा तो दुसऱ्या सुवातेर वचो। हिची बातमी तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळया। तशेंच दुसरी जी बातमी म्हणजे काल होळी जाल्ल्यान खुबशे लोक न्हंयचेर दर्याचेर बीन गेलेले। ह्या हेजे वयल्यान काल तिगांक बुडून मरण आयलें आसा। पयलीं म्हणजे उसगांव गांजा न्हंयेत बुडून 2 तरणाट्यांक मरण आयलें। तर तेंच्या वांगडा आनी एकटो आशिल्लो ताका सुदैवान थंय थळाव्यांनी बुडटना वाटयलो। आनी दुसरी जी घडणूक म्हणजे कुडचडे जाली। तो आपल्या फॅमिली वांगडा न्हंयचेर ती पिकनिकेक गेलेली। थंयसर तो जुवारी पडून ताका मरण आयलें। पण खूब रातभर तेजो सोद सुरू जाल्लो। चड रात जाल्यान तेंच्यांनी उजो पालोवपीदान तो सोद बंद केलो। मागीर उपरांत दुसरे दिसा सकाळीं आयज परतून सोद सुरू केलो। सुमार ताका 4 वरांनी तेजी कूड आहा ती मेळिल्ली आसा। हिची बातमी तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। आनी तशीच तिसरी जी बातमी म्हणजे भलायकी खातें तंत्रज्ञानाचो उपेग करून सगळ्यां कडेन साधन सुविधा पावोवपाचो यत्न करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। तशेंच जे कॅम्प जाता वेगवेगळे जे भलायकी जी शिबिरां जाता तातूंत तुमी सगळ्यांनी वांटेकार जावचे अशें तांचें म्हणणें आसा। आनी तांच्यांनी अशें म्हटलां की गोम्याकत जी येता जी गोम्याकत जी
दुयेंती वांगडा जी रावपाक येतात तांकां ते साधन सुविधा दितले अशी ही जी बातमी तुवें सेंट पेम बुलेटिनाक पळयल्या. आनीक एक अपडेट म्हणजे हालीसरा खुबशे तरणाटे भुरगे जे आसा ते घुवळे वखदांच्या वेव्हारांत घुसपिल्ले दिसून येतात. तर मडगांव पुलिसांनी काल मडगांव रेल्वे स्टेशना कुशीक धाड घाली आनी गांजो तस्करी प्रकरणात एकल्याक अटक केल्लो आसा. तर ताजे कडल्यान 1 किल 90 ग्राम गांजो जप्त केल्लो आसा. फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन. गोंयांत शिगम्या निमतान जे आसा ते विंगड पद्दतीन शेंकड्यांनी वर्साची जी पारंपारीक हें आसा परंपरा चलत आयले तांचें जतन जाता प्रथांचें. तर गोंयभर जो आसा तो झरमे आनी करंजोचो चोरोत्सव जो आसा तो बरोच फामाद आसा आनी कालूच झरमे गांवांत हो चोरोत्सव जाल्लो आसा. कांय वर्सां पयलीं कांय तरणाट्यांक चोर समजून तांकां जिवेशी मारिल्ले आनी तांच्या फॅमिलींतल्या लोकांनी जेन्ना पळय सदस्यांनी तांकां सांगलें की ते चोर नाशिल्ले तर तेन्ना त्या थंयच्या थळाव्या लोकांक बरेच पिकासांव जाल्ले आनी तेन्नाच्यान तांचे यादीत हो जो आसा तो चोरोत्सव मनयतात. तर हो तुमकां पळोवपाक मेळटलो आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मचेर. तशेंच गोंयांत सध्या कोयराची जी समस्या आसा ती बरीच उपराशिल्ली. ही समस्या जी आसा ती सुटावी जावन जायना. बांबोळे वाठारांत वचत ते कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. तशेंच आनी बांबोळे वाठारांत एकी कडेन कोयर इतलो साचिल्लो आसा की थंय जी पंचायत आसा कुडका पंचायत तशेंच सांताक्रूज पंचायती मदीं वाद जाल्लो आसा की नेमको ह्या वाठारांतलो कोयर जो आसा तो कोणें उखलपाचो हाचेरूय एक सविस्तर बातमी केल्ली आसा. तशेंच ह्याच कोयराच्या समस्येचेर कुट्टरे वाठारांत वचत थंय लोक जे आसा ते रस्त्या कुशीक कोयर उडयतना दिसून आयिल्ल्याचे जो थळावो आमदार आसा आलेख सिकेर हांणी सांगिल्लें आसा. तशेंच तेन्ना तांणी आव्हानूय केल्लें आसा की प्लास्टिकाचो कोयर असो किंवा हेर कोयर जो आसा तो रस्त्या कुशीक उडोवं नाका जाका लागून गोरवांक किंवा हेर जनावरां जीं आसा तांकां खंय तरी हाचो त्रास जाता. ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. आनीक एक खासा रिपोर्ट म्हणजे पणजे महानगरपालिकेन एक उपक्रम राबयला तो म्हणल्यार आमची पोती अशें म्हणून. तर पणजे मार्केटात तुमी वचत जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता एक थंय स्टॉलूच आसा जंय एक बायल जी आसा ती फक्त कपड्याच्यो पोतयो घेवन बसता. तर खंय तरी प्लास्टिकाचो वापर टाळचो आनी फकत कपड्याच्यो पोतयो घेवच्यो अशें म्हणून तांचो हो हेतू आसा. तर हो रिपोर्ट जो आसा तुमी मुजरत 7 वरांचेर पळयात. फुडें आमी वचुया आमचो रिपोर्टर गौरेशा कडेन. काल काणकोण बार्शा हांगा जो सभापती रमेश तावडकर आसा तेणें एक विधान केल्लें रिशफलिंगाचेर आनी तेणें अशेंय सांगलेलें की येणारे 15 ते 14-15 दिसा भितर रिशफलिंग जें आसा तें रिशफलिंग आमकां पळोवपाक मेळटलें आनी खुबशे अशे आमदारांची नांवां घेतलेलीं तेणें आनी तेणें सांगलेलें ह्या आमदारांक मंत्रीपद मेळपाची चर्चा आसा अशें काल सभापतीन सांगलेलें. त्याच फाटभुंयेर आयज प्रदेश अध्यक्ष BJPचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हो उलयलो. तेणें म्हटलेलें आसा की फाटले सांजे BL संतोश कडेन जी मिटींग जाल्ली ते मिटींगेक आपल्यान आपले जे गोंयचे जो सगळो कामकाज आसा तो ठामपणे मांडलेलो आसा अशें तेणें म्हटलेलें आसा. आनी फुडली डिसिजन आसा तें मुख्यमंत्री घेतलो आनी जे रिशफलिंग जे जावपाचें आसा तेजेर फुडलें डिसिजन कितें जातलें तें मुख्यमंत्री घेतलो अशें प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकान सांगलेलें आसा. ही जी बातमी आसा ती तुमी आयज सांजेच्या 7 PM बुलेटिनां पळोवंक शकतले. आतां ज्यो बातम्यो आमचे सब एडिटर्स एंकर्स तशेंच रिपोर्टरान तुमकां सांगल्यो त्यो मुजरत 7 वरांचेर तुमी विस्तारान पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयज ज्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदां सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.